कुणेचो रस्तो रुंद करपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी आडयिल्लो मुखेल रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला। 25 मे मेरेन हो रस्तो रुंद करपाची प्राज ह्या वेळार ह्या लोकांनी दिल्या। मात जर ह्या मुजतीन रस्तो रुंदीकरणाचें काम पुराय जालें ना जाल्यार परत खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार लोकांनी दिल्या। आम्ही 25 तारखेची डेडलाईन दिल्ली आसा। 25 तारीख सुद्दां आमकां तेणें काम चालू करूंक जाय, ना जाल्यार आमकां फुडले स्टेप घेवचे पुलीस स्टेप कितें आसता? फुडली स्टेप परत आमी सगळें बंद करतले। वरां जें बंद जातलें तें मागीर आमी तांकां परत हाडटले। आमकां कोणा एश्युरन्स दाखय दिल्ले तांकां आमच्या मुखार उबे करात आनी नंतर फुडें उलया। कित्याक आमी जें करता तें कोणाचो बळी वयता हे खातीर, कोणाचो व्यक्तिशा स्वार्थ ना। हांगा दुकानां वयता, कोण हांगा रावपा भंय दिसता, गाडयांचो एक्सिडेंट जाता असो, आनी चड करून व्हडल्या ट्रॉलीचो जाता। 90% ट्रॉलींचो एक्सिडेंट जाता, 10% बाकीचे ट्रक। आनी कित्याक लागून ते रोड एक्चुअल हो कसो आशिल्लो रोड हो केला तो अर्धवट केला, हो तो फूल केल्लो जायत हो प्रॉब्लेम नाशिल्लो, तो केला तो सुद्दां अर्धवट केला। कोण त्याचो एस्टिमेट काडपी आमकां खबर ना।